गोंय सुंदर गोंय फक्त उलयले म्हणून जावचें ना. प्रॅक्टिकली लोकप्रतिनिधींनी आणि त्याचबरोबर गव्हर्मेंट स्टाफ जे ग्रामपंचायत लेवलाचेर काम करता ह्या सगळ्यांनी काम करपाची गरज आसा. ताका लागून तालुका वायज ह्या लोकांक कामाक लावपाक जाय म्हणून हांवें बिचोले तालुक्यांतल्यान म्हज्या मूळ तालुक्यांतल्यान सुरवात केला. आज सगळे पंच, सरपंच, सेक्रेटरीज आणि म्युन्सिपाल्टी दोन्ही CO आणि म्युन्सिपाल्टीचे चेअरपर्सन तांकां एक्झॅक्टली पुराय प्रेझेंटेशन आमचे DOP, BDO, सॉइल वेस्ट मॅनेजमेंट, DME हाच्या सहित प्रत्येक जाण प्रेझेंटेशन दितले. एक 2-3 मॉडेल जे आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंटान बरें काम करता ते दोन्ही कॉन्ट्रॅक्टरूय आपले प्रेझेंटेशन दितले आणि कशा पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्टर एम्पॅनल घालून आमी पंचायत आपली स्वच्छ दवरपाक शकता हाजेर वर्किंग सुरवात केला. 12 तालुक्यांनी अशा पद्दतीची मिटींग जी आसा पळय ती स्वता हांव किंवा आमचो मिनिस्टर कोण ती अटेंड करता म्हणजे DOP मिटींग होल्ड करची आणि पुराय सगळी कडेन निवळ करपाचें काम आमच्या सरकाराच्या मार्फत जातलें आणि खऱ्या अर्थात आमी ताका म्हणटा पळय न्ही स्वच्छ गांव सुंदर गांव हें जर सुरवात केली जाल्यार स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय जातलें. गांव स्वच्छ पयलीं दवरपाक जाय. हांव जशें म्हणटा स्वयंपूर्ण गांव जालो जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय जातलें. स्वयंपूर्ण त्या खातीर स्वच्छ गांव जालो जाल्यार स्वच्छ गोंय जातलें. तेजी सुरवात ही आयच्यान जाल्यार इंक्लुडींग ज्यो गाडयो हाडून उडयता, परत ब्लॅक स्पॉट, परत जे कोण गार्बेज कलेक्शन दिना म्हणजे वेळ पडलो जाल्यार पंचायत एक्ट आनी DME एक्ट हितून अमेंडमेंट करपाची जी तयारी आहा पळय ही सरकारा कडल्यान दवरल्या. म्हणजे आमकां जर नितळ आनी सुंदर उरतलें आसत जाल्यार हें सगळें करपाक जाय. लोकांनी एडिशनली थोडे 10-20 रुपया गार्बेजी खातीर चड दिवचे पडले जाल्यार म्हाका दिसता खंयच्यो फाटीं फुडें येवपाक जायना, ताका दिवपाक जाय. खरें सरकारान गार्बेजी खातीर आनी हेच्या खातीर पयशे खंयच कमी दवरूंक ना. म्हणजे आमी 3 तरेन फंड दिता म्हटल्यार जाता. एक आमी डायरेक्टली सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक, दुसरें 15 फायनान्स कमिशन आणि तिसरें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आणि अर्बन ह्या दोगांयकूय पयशे डायरेक्टली 3 तरेन दिता. पूण एक्चुअली पयशे मोडपाक जाय तश्यो पंचायती आनी म्युन्सिपाल्टी ते पयशे स्पेंडूच करिना म्हणून थोडीशी परिस्थिती आहा. पण एनी हांव तांकां आयज तेंच्या लक्षान आयला एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय तें ह्या प्रेझेंटेशना उपरांत तरी कळटलें. आज हांवें 12 BDOकूय हांगा आपयले सो दॅट BDOनी अंडरस्टँड केलां एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय तें. प्रॅक्टिकली म्हाका त्या खातीर स्वताहून डायरेक्टर बरोबर घेवन हें काम करचें पडलां जेणे करून ती सुरवात जाली. सांगलां आतां IDC आनी आमचो GWMC हेजेर आमी इंडस्ट्रियल वेस्ट ETP हे वेगळे ट्रीट करपाचें केलां. एकदां हांव आमचे ऑल म्हणजे MD IDC, GWMC MD आनी ऑल द सुपरवायजर्स ऑफ ऑल IDCs अशाच पद्दतीची मिटींग घेवन तोय कचरो खंय कितें वता हाजें एक सुपरविजन करपाचें तेजो प्लॅनिंग सुरू आसा.